तुकाराम जोरे. आम्ही पाण्या खाती हे येयला आमचे सगळे पाण्याचे हाल जातात. आमचे पाणी सगळे हाल जातात तेन्ना आमकां पाणी मेळना. पाणी नासतना आतां येयला जाल्यार फाल्यां दुसरी दिसा ना, दुसरे येयल्यार तिसरे दिसा पाणी ना आनी हाल जातले. आनी दोन पसरात आमची आनी धंद्या कामाक आमी खंय ना, खंयच आमच्या कामाक मनीस ना. तेन्ना आमी दोन पसरा बाळगले तांकांय पाणी ना. ह्याचे व्हाळासून आमी पाणी सकयलसून वचून मडक्यांनी पाणी हाडटा सकयलसून त्या गोरा खाती. पाणी ना जाल्यार बोब मारता नुस्ती. ते समोर हुमूंक कोणून लोकां आमची वयतात खंय मनीस वतना थंय व्हाळाक वयतात दंपार जिंपार. ते कोणी येवंक ना म्हणटकूच आमी बघतो खंय रावले पूण आमी अशें सोदतो. अशी पाणयाचे आमचे हाल जातात. माझे नाव नकली दाखवळ. म्हाका तर अजिबात पाणी टँकरीचे म्हाका पावना आनी म्हाका नळाचेय बी ना. आनी रस्त्यार तो म्हाका खूब पयस आसा. रस्त्यातून हाडपाक म्हाजेन कडेन जायना इतके. आज तूं हांगा येयल्लें कितें सांगलें तुका? म्हाका सांगला येता म्हूण सांगता. येतात पूण केन्ना आतां 15 दिसांनी आतां म्हयनो जालो पाणीच ना नळा. तूं पाणी कशें हाडटा? पाणी कशें कोणाच्या नळाचो भीक मागून हाडटा. हांव उमेश शिंगाडे, सावरवाडीचो रहिवासी. आमच्या उदकाक आतां फक्त डिसेंबर म्हयनो आनी आजून सगळो गीम आहा म्हणटा तो बाकी अजून. आनी इतल्यानूच आतां 8 दीस जाले आमकां उदीक ना. आनी एक तर पयलीं येताले अल्टरनेट येताले ते सुद्दां आतां येयना उदीक. 8 दीस जाले बंद जाले. म्हणून आमी सगळे ग्रामस्थ आमी हांगा मुद्दाम येयले सरांक मेळपाक की उदीक कित्या खातीर ना. तेंचो टॅक्निकल प्रॉब्लम आहा. ते काम पायपां फोडटात म्हणटात. परत उदीक पावना, प्रेशर मेळना म्हणटा. प्लांट चालू जावपाचो मागीर तुमकां मेळटलो 6 म्हयने जर लागतले म्हणटा. आमी तांकां विचारलें कन्फर्म आसा की 6 म्हयने लागतले ते सांगूंक शकना म्हणटा. बट तेंच्यांनी सांगलां की आमी ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन आमी दितले. आनी रॉ वॉटर जे झाडांक गोरवांक जे उदीक जे मेळपाक जाय ते बंद जाला. ती कितें तेंचे टॅक्निकल कितें प्रॉब्लम आसलो तो इतले तेंच्यांनी करूंक ना. जेन्ना सगळे लोक येयले तांकां प्रश्न केले तेन्ना खंय तरी ते आतां म्हणटा आमी पळयतले आनी करतले. आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की आमी बेगींतल्या बेगीन करतले. म्हणून आमी तेंच्या एश्युरन्साचेर वयतले. जर तितल्या टायमा भितर जावंक ना जाल्यार आमी परत येतले. आयज आमी हांगा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान येयल्ले. आमचे सावरदाट धनगरवाडा म्हणटा थंय उदकाचो खूब प्रॉब्लम आसा. थंय उदक येता ते 2 दिसांनी एकदां उदक येता आनी ते फक्त 2च वरां येता. आनी फाटले कांय दीस जाले थंय WRDचे म्हणा किंवा इलेक्ट्रिसिटीचे वेगवेगळे काम चालू आसा आनी प्रत्येक कडेन लायन फुटात आसा. आनी आमच्या सावरदाटीन जवळ जवळ 300 ते 350 लोक रावता आनी 70 ते 80 घरां आसा. आनी 80 घरांतले जवळ जवळ 40 फॅमिली अशे आसात ज्यो डेरी फार्मींग करता. आमचे सरकार म्हणटा की धंदे करा किंवा फार्मींग करा किंवा आनी शेती करा. पण हांगा उदकूच ना जाल्यार आमी शेती कशी करपाची. आमी सरकारा कडेन जॉब मागना. आमी मागता आमकां उदक पिवपाक उदक जाय आनी आमच्या गोरवांक जे उदक पिवपाक आनी धुवपाक जाय ते मागता. हांगा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें उदक जे चालू आसलें तें बंद आसा. ते आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान त्या ऑफिसराक मेळ्ळे आनी वॉटर सप्लाय त्या ऑफिसराक मेळ्ळे. तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की कांय दिसा भितर जो थंय प्लांट चालू जावपाचो आसा त्या प्लांटाच्या थ्रू सप्लाय आमकां दितले. टायम बींग जी कितें लायन भितर डॅमाच्या सकयल्यान येयला ती लायन वयल्यान हाडून थोड्या प्रमाणान प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो असो तेंच्यांनी आमकां हें दिला एश्युरन्स दिला. कशें जालें सावरदाटीन थंय प्रत्येक जाणाचें काम चालू इलेक्ट्रिकल केबलाचें चालू आसा, WRDचें काम चालू आसा. आनी ते हितून कितें जाता प्रॉब्लम इशू की जेन्ना आमची थंय लायन फुट्टा किंवा ते काम करतना तेंचे कडेन कितें तरी ब्रेकडावन जाता. सो आमकां ते मिसकम्युनिकेशन जे जाता तेन्ना आमकां म्हणजे कळटा तेन्ना 2 दीस वयता. सो तेंचे कशें आसा सावरदाटीन वयलो वाडो आनी सकयलो वाडो. सो आमी तांकां ऑल्टरनेट डेज पाणी दिता. सकयल्या वाड्याक एक दीस दिता आनी दुसरे दीस आमी वयल्या वाड्याक दिता. सो हे दरम्यान कितें जालें जेन्ना ब्रेकडावन जातकूच तांकां दोनूय वाड्याक पाणी ना. सो एट अ टायम शॉर्टफॉल दोनूय वाड्याक जाले. सो ताका लागून इश्यू मातसो वाडलो. आनी अशें ना की आमी सारकें करतकूच काय म्हणलें पण परत आनी फोडलें. सो हे दरम्यान आमकां तांकां वॉटर शॉर्टफॉल जालें आनी सावरदाटीक टेल एंड अशें पडटा. सो ताका लागून तांकां प्रेशर म्हणजे जाता जेन्ना मेरेन आमची टाकी प्रेशर जावन जर देंवता तेन्ना तशें तशें तेंचें प्रेशर डावन जाता आनी तांकां हायटीच्या लागून पाणी मेळपाक कमी पडटा. सो आमी ऑलमोस्ट आमचो न्यू मॅनकुरे प्लांट आमचो चालू आसा पळय तो आमी तातूंत तेजेर फोकस आमी फूल 24/7 घातलेलें आसा आनी ऑल रावंड काम चालू आसा. इवन नायट सुद्दां काम टाकीचें आमचें काम चालू आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता की आमी केन्ना चालू केल्लें काम आनी आमी खंय पावला तें तुमी पळोवंक शकता. आनी हें करतना आमी एक 6-7 म्हयने भितर आमी ऑलमोस्ट आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी हो सुटकारो 7 म्हयने आमचें प्लांटाचें काम आतां संपोवन आमी तांकां ट्रायल बेस तांकां पाणी दिवपाचें आमी प्रयत्न करतले. मीन टायम
आमचे आमी बाकीचे जे टेम्पररी अरेंजमेंट कितें करपाचें आसा पळय ते आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेले आसा पण ड्यू टू सम अप्रुवल आनी हे ते आमचे चालू आसा आमचो टेक्निकल पर्सन ताका फॉलोअप घेत आसा आनी येता ते 10-15 दिसान आमी ते सुद्दां टेम्पररी बेजार आमी ते जाग्यार घालपाचे प्रयत्न करतले आनी अशें सांगू हांव मागता लोकां कडेन की एक्चुअली सगळे लोकां कडेन जे आमी प्लांट चालू मेणकुऱ्या दुमाशे साठ की तेंच्यांनी आमचे बरोबर मातशें आमकां संदी दिवपाचें काम करपाचें आमी जाता तितके बेगी प्रयत्न करून आमी सगळें काम आनी पाणी 12 तास दिवपाचे प्रयत्न करपाचें आमी हें काम चालू आसा सो तुमचे आमकां मातशी एक संदी जाय की तुमी आमचे बरोबर विश्वास दवरून जे दवरला आनी मातसो दवरून मातशें तुमी आमकां टायम दिया आमी बाय डिसेंबर 26 सगळ्यांचे पाणी सुटकारा दिवपाचे आमी प्रयत्न करता